देवाचें उतर ह्या नियाळ माळांत सगळ्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू परतून आपल्या शिसांक दिश्टी पडटा तेन्ना तो तांकां शास्त्रांत तांचे बाबतींत कितें बरयल्लें आसलें ताचो उगडास हाडटा. आपल्या कोश्ट सोंसचे पडटले, मरण फावो जातलें, पूण तिसरे दिसाक तो पुनर्जीवन जातलो. आदी फुडें हें ताणें तांकां सांगलेलें, पूण तें समजूंक नात. जेजून कोश्ट सोंसले खरें, पूण हाच्या वन ओदीक ताका दूख भोगली आसतली जेन्ना ताच्या शिसांनी ह्या कोश्टांच्या वेळार ताका सांगात दिवचे सुवातेर एक सुरो सांडलो. पूण आयज तो पुनर्जीवंत जाल्या उपरांत तांकां दिश्टी पडटा तेन्ना तो फाटलें कांयच उस्तिना बगोर तांकां म्हणटा, शांती तुमचे सवें. ह्या उतरांनी ताची भिरांतीन भरलेल्या काळजांक शांती फावो जाता. ह्या आपल्या जिवितांत फावो जाल्लें देणें हें शीस आतां आयज पयल्यान दुसऱ्या वाचपान दुसऱ्यांक पुरगट करतात. बोगसणें एक विचित्र वखद जें दुसऱ्यांक दिल्यार तुज्या जिवाक फायद्याचें जाता. तुज्या जिवितांत समाधान जाता. आमकां हीच शांती आनी समाधान जाय जाल्यार फाटलें सगळें विसरून काळजांतान दुसऱ्यांक बोगसणें दिवंक शिकुया. मागुया. मोगाळ बापा, तुजें उतर मानून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाची खुशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनीक वाट. आमेन. म्हज्या बरोबर तुमी देवाचें उतर नियाळल्या खातीर देव बरें करूं. ह्या नियाळा वरवीं तुमचें जिवीत देवाक मानता तसलें जावंक, तुमच्या मनाचेर उजवार पडूं आनी काळजांत शांती आसूं.